नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर टी टाइम खबरांक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो गोयच्या अभियांत्रिकी उत्पादनांच्या निर्यातीत 36% वाढ पश्चिम विभागात अभियांत्रिकी उत्पादनांच्या निर्यातीत सगळ्यात नेटान योगदान दिवपी राज्यामधले गोय हे एक राज्य सांगता मुख्यमंत्री उत्तर गोंय सत्र न्यायालयान श्रवण बर्वे खून प्रकरणातलो मुखेल दुबावित देविदास बर्वेचो भायर आयला दुसरो जामीन देविदासाक रावचो पडटलो न्यायालयाच्या कस्टडीत दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलाच्या अपग्रेडेशनाचेर सरकारान केला दुर्लक्ष सुविधांच्या उणावाक लागून दक्षिण गोंयच्या लोकांक वचचें पडटा जीएमसीत आमदार विजयाचो आरोप देवबाग काणकोणा रस्त्याचेर व्हडली झाडां पडून दुचाकी चलोवपी जाला जखमी उपचारा खातीर हॉस्पिटलात केला दाखल मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर बायलेच्या गळ्यांतली सरपळी चोरपाचो यत्न घरच्या आणि प्रवाशांच्या सादुरतायेक लागून फसलो यत्न दुबाविताक केलो रेल्वे पुलिसांच्या सुवाधीन आणि हसापूर हणखणे आणि इब्रामपूर वाठारात जावपी विजेच्या अपारिपाक लागून पेडणे ब्लॉक काँग्रेसीन घेतली वीज अभियंत्यांची भेट प्रश्न बेगोबेग सुटावो करपाची केली मागणी आता खबर विस्तारान काणकोण देवबाग रस्त्याच्या कुशीक आशिल्लो पिपळ आणि आंब्याचे झाड दुचाकी चलोवप्याचेर पडपाची घडणूक घडली या अपघातान दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी जाल्ल्यान लागसरच्या हॉस्पिटलात उपचारा खातीर दाखल केला पळयात पुराय बातमी मॉन्सूनाक सुरवात जाता थंयच आसा काणकोण देवबाग रस्त्या कुशीक आशिल्ली व्हडली झाडां कोसळून दुचाकी चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाली उपरांत ताका लागसाच्या हॉस्पिटलात उपचारा खातीर दाखल केलो तशेंच घराचें व्हड लुकसाण जालें मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रस्त्या कुशीक आशिल्ली घातकी झाडां कातरून उडोवची अशी मागणी थळाव्यांनी 1 वर्स पयलीं काणकोणच्या उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन केल्ली उपरांत उपजिल्लोधिकाऱ्यांनी ही झाडां कातरून उडोवपाचो आदेश नगरपालिकेक दिल्लो पूण संबंधितांनी ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो आरोप थळाव्यांनी केला पोरू ह्या झाडा खातीर मारपा म्हणून एप्रील 2025 म्युनिसिपालिटीक आनी कलेक्टरान एप्लिकेशन दिल्लें तेणी अजून डेप्युटी कलेक्टराक तेणें अजून म्हणल्यार तेजे कांय एक्शन घेतली ना आनी परत परत सांगून आमी बेजार आयलो कळ्ळें आनी आतां अकस्मात तें झाड पडलें आनी मुळा पळय एकटो मनीस पडलो आनी मागीर घरा लुकसाण जालां त्यात कोणी फारीक करप तुवें म्युनिसिपालिटीक आनी डेप्युटी कलेक्टर सगळे ऑफिसांक कळयल्लें पूण संबंधीत यंत्रणा ह्या कडेन दुर्लक्ष करता आनी म्हूण ह्या झाड पडला अशी तुजी तक्रार आसा आनी तुजी घराचें लुकसाण जालां आनी तेंची कॉपी सुद्दां म्हाजी रिसिव्ड कॉपी करून घेतली म्हाजे कडेन आसा आज सकाळी एक 10:15 ते 10:30 दरम्यान एक झाड कोलॅप्स जालें देवाबाग म्हणटा एरियेक आनी एक लकिली एक थंय टू व्हिलर एकटो घेवन वतालो ताकाय मातशी एक इंजुरी जाल्या ताजी बायक आसा ताकाय मातशी इंजुरी जाल्या आनी मागीर हो इन्सिडंट रिपोर्ट जातकर हांवूय थंय इमिजिएट गेलो सायटीचेर रोखडें आमी इमिजिएट फायर डिपार्टमेंटाक आपयलें आनी आतां डिपार्टमेंटाचें काम थंय चालू आसा तें झाड कट करून सायडीन काडपाचें आनी थंय एक ती शिरोडकर म्हणून एक फॅमिली आसा ताणी म्हाका दिसता एक लास्ट इयर आमगे कंप्लेन दिली त्या झाडा बद्दल आनी आमच्या ऑफिसान म्युनिसिपालिटी डायरेक्शन दिल्लें तें झाड कट ताजेर एक्शन घेवन तें झाड कट करा म्हणून पूण ताजो बी आमकां आज पर्यंत कंप्लायन्स रिपोर्ट काय येवं ना ताजेरूय बी आमी इन्क्वायरी करतले आनी एज फार एज रोड सायड ज्यो झाडां आसात सो आमी ऑलरेडी मे म्हयन्याक ताजे एक सर्वे करून एक रिपोर्ट करून आमी PWD फॉरवर्ड केल्लो आसा सो PWD तांचे प्रोसिजर करून ती झाड कट करतले गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कोमरपंत मडगांव रेल्वे स्टेशनार महाराष्ट्रांतल्यान गोंय भोंवडेर आयिल्ल्या एका बायलेच्या गळ्यांतली सरपळी हिसकावपाचो यत्न एका दुबावितान केलो मात बायलेच्या घरच्यांची आनी प्रवाशांच्या सादुरतायेक लागून त्या दुबावीत घरच्यांनी धरलो चोरयेक गेल्ली सरपळी परती मेळ्ळी मात सरपळीतले लॉकेट मेळूंक ना दुबाविताक रेल्वे सुरक्षा दळान कोंकण रेल्वे पुलिसांच्या सुवाधीन करून फुडली चौकशी सुरू आसा
क्या हुआ मैं लिफ्ट के यहाँ जा रहे थे हम लोग, तो ट्रेन किधर रखती है मालूम नहीं था, तो हमने सोचा कि हमारे पास बहुत सामान था तो इधर वहाँ से रुक जाएंगे। तो मैं और मेरा ग्रैंडसन हम दोनों हाथ पकड़ के मैं चल रही थी और उसमें बैग में एक बैग रखी थी बैग के ऊपर, और वो गिर गई तो मैं उसे उठाने के लिए नीचे झुकी तो स्नेच किया और मैंने हाथ लगाया था तो मैं डर गई, मुझे समझ में नहीं आया, बहुत डर गई मैं, और ऐसे देखा तो गले में नहीं है तो मैं चोर दूं। हसापूर अणकणे इब्रामपूर आणि हेर लागसरच्या वाठारात विजेचो जावपी आपलिपाक लागून सोमारा पेडणे ब्लॉक काँग्रेसीन वीज कार्यालयाक भेट दिली। वीज कार्यालयातले अभियंते वातू सावंत हांची भेट घेतली। सदांच वीज पुरवण खंडीत जाल्ल्यान लोकांक ताचो त्रास सोंसचो पडटा, तशेंच हेर वेगवेगळे प्रश्न तांचे कडेन मांडले। हो प्रश्न बेगोबेग तडीक लावचो म्हणून पेडणे गट काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी मागणी केली। मागणी पुराय जावंक ना जाल्यार फुडलें पावल उबारतले अशें तांच्यांनी सांगलें। मजगतीं हाचेर बेगीनूच तोडगो काडटले अशी माहिती अभियंत्यान दिली। मी गेल्या 1-2 म्हयन्यांक हांगा एकदम म्हणटा तशें घर बी ग्रासले, तेका लागून आमकां ना विलाज जालो, तेका लागून आमी हांगा आयज म्हटल्यार प्रोटेस्ट मोर्चा काडपाचो ठरयलेलो। पण जेन्ना आमी डिक्लेअर केला त्याच्या दुसऱ्या दिसाचेर काहीशे प्रॉब्लेम हेंच्यांनी आमच्या गांवांनी येवन सगळी झाडां बिडां आसली ती सगळी मारली, तेका लागून त्याच्यान फुडें कितें लायटीचो तसो इशू जावंक ना। पूण ज्या टायमार आमी सांगल्या त्या टायमार आमकां हांगा येवन तांकां लोकांचे प्रश्न हे मांडूचेच पडले, आणि ते मांडटना अशें दिसलें की आमी तांकां रिक्वेस्ट केली, जे लायनीच्यार जे लायनमॅन जे टायमार ज्या कस्टमराचो फोन उखलिना किंवा जेंकां फोनाची हे ना आनी जे काम करूंक जाय ते काम करूंक तांकां जे दिसना आनी तेंच्यान जायना जाल्यार तेंची ट्रान्सफर करपाची आनी दुसरे कोण तरी एक्टीव बरे भुरगे आहा तांकां हाडून दवरपाचे, जेणे करून आमकां हक्कान तांकां फोन करूंक मेळ्ळो आनी तेंच्या कडसून आमचे प्रश्न सुटावे जातले, इतलेच मागता। आनी अजूनय तांकां 8 दिसां पावस जावंक ना, 8 दिसाचो टायम आहा, जर खंय तरी हेज्या खातीर लायनी जर झाडां बिडां आहा जाल्यार कापपाची आनी जी डीम लायट बी येता तेच्यार आमकां जो ट्रान्सफॉर्मर आहा तो घातलो तरी आसतना काय प्रॉब्लेम सुटांक ना, आनी ह्यान फुडें जर असो जर प्रॉब्लेम सुटांक ना जाल्यार आमी मात्र फुडें जाहीर कितें आहा ते आमी सांगतले। आमचे डेलिगेशन आमी आयज हांगा येयल्ले की ताजेर परमनंट सोल्युशन कितें। आतां जेई कडल्यान कळ्ळें की ताणें पत्र व्यवहार केलो आनी जागा सोदप ह्या आसा। म्हाका एक प्रश्न पडला की जागा तांकां सर ते ह्या घालपाक जाय, स्टेशन घालपाक जाय, एक सब स्टेशन थंयसर, जेणे करून हो प्रॉब्लेम जो आसा ह्या 3 गांवांचो कायमस्वरुपी ताका निकाल लागतलो म्हणून। 2.5 वर्सां जाली, तुमकां खबर आसतली 2.5 वर्सां पयलीं आमी होच विशय घेवन हंय येयल्लेले आनी आमकां तेन्नाय तेच सांगलेलें की ना आमी हेजेर पत्र व्यवहार चालू आसा आमचो आनी हे करतले। पूण प्रश्न एकच उरता की जमीन जो पर्यंत मेळना तो पर्यंत ह्या 3 गांवाच्या लोकांनी अंधारान रावपाचें काय? आनी ते सगळें आसतना आमदार कितें करता? पंचायत बिल्डींग नसली म्हणून थंयसर पंचायतीचें प्रोविजन केलें। हे गजाली आरोग्य, लायट, पाणी, रस्तो हे सगळे बेजीक नेसेसिटी आहा ह्या मतदारसंघाचे, हेजेर केन्ना काम करतलो? तुम्ही मोर्चा हाडटा म्हणून सांगली क्लियर केला, कारण की हाडून कितें ना की जे गजाली आमी सांगलेले की जे गजाली हे काम हेसर प्रॉब्लेम जाता ते गजाली तांच्यांनी 2 दिसां भितर सॉर्ट आउट केले आणि आम्ही सगळ्या लोकांक कळयले, लोकांनी सांगले की बाबा हे गजाली जाले, पण आमची मागणी आसा की तुम्ही वचून तांकां विचारा की हेजेर परमनंट सोल्युशन कितें काय म्हणून। कुंकळे रस्ते कुशीक एकठांय केल्ल्या धोकादायक कोयराक लागून हुस्को निर्माण जाला। थळाव आमदार युरी आलेमांव हांणी प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन कागाळ करून लेगीत हो धोकादायक कोयर काडूंक नाशिल्ल्याचें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। देखून पावसान जर हो धोकादायक कोयर व्हांवन लोकांच्या शेतांनी, बांयत वा हेर उदका स्रोतांनी गेलो जाल्यार जापसालदारकी कोणाची असोय प्रश्न थळाव्यांनी उपरासला। हांगा गेल्यार आमगेले कुंकळे एमएलएन जर ऑपोजिशन जाले म्हणून जायते त्रास केले, तो क्लियर करता तेन्ना कोण आतां कोणें जाल्यार एक पोल्युशन कंट्रोल गेलो, पोल्युशन कंट्रोल केला दिलो आसा तो आतां तूं पळोवपाक गेल्यार तो वत उदक आहा वत बंद केला जाल्यार हांव म्हणटा वत पावस ना पावस येयलो आनी तो वन गेलो लोकां बांयक जायते त्रास जाता, शेतां जातलो जाल्यार हांव म्हण कितें जाता इतूनय त्रास घेवन जाल्यार हो तरी बेस्ट तरी करून जायना जाल्यार कसो फायदो? दाप्पा सारखे जाय आसता, दापा कळो सारको पावता, पावसा कमी सामना सुरवात जालो ना, पावस उरला जाल्यार पावस बंद जाता तुमी पोतर वतले त्या खातीर आमी मागताय
पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन जे तुमकां कॉन्ट्रॅक्टर पडिल्लो आहा ताका सांगा ताबडतोब बंद करे क्लियर करे म्हणजे ते सारखं बंद करून धापून घेवचें धापून बंद करता ओपन उरतले परत ओपन उरता जाल्यार मागीर पावसाचे सगळें घालतले शेतां वयतले मुखार आनी हेका लागून जायते वेस्टा लागून ह्या आजारा लागून जायते लोक मेला आनी बोबट मतां थिंगा आसाय आमचे गोंय सरकाराच्या म्हजें घर येवजणे अंतर्गत उत्तर गोंय जिल्ह्यातल्या 1000 परस चड लावार्थ्यांक मंगळारा 9 जूनाक अधिकृत आदेश आनी सनदांचें वांटप करतले अशी माहिती उत्तर गोंय जिल्लोधिकार अंकीत यादव हांणी दिली. पणजे इन्स्टिट्यूट मॅनेजर्स ब्रागांचा सभाघरात 11 वरांचेर ही कार्यावळ जातली. ह्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे सयत वेगवेगळ्या मतदारसंघाचे आमदार, मंत्री, उपजिल्लोधिकारी आनी मामलेदार हाजीर आसतले. तशेंच उत्तर गोंयांत आपत्ती वेवस्थापन नियंत्रण कक्ष पुरायपणान सक्रिय केला अशें तांणी सांगलें. Tomorrow, a special district level program has been organized at Menezes Braganza Hall at 11 a.m. in the morning for distribution of sanats and ownership right certificates to different beneficiaries under the Majhe Ghar scheme. So these beneficiaries have been issued the orders and sanats under different schemes and across different talukas. So all the beneficiaries will be coming to the venue where the program will be conducted. Honorable CM sir, other dignitaries including MLAs, ministers would be attending the program along with concerned officials, deputy collectors, mamlatdars, where these certificates would be issued. Apart from this special drive, separate camps would also be conducted across different talukas and villages where we would then subsequently issue the orders and sanad under the scheme. So through the press media, I wanted to make the citizens aware that such a drive is being conducted in the district and more such events would be subsequently conducted. Thank you. So how many this thing will be given for beneficiaries? So for tomorrow's program, now we have issued more than 1,000 beneficiaries. More than 1,000 orders have been issued, and many such applications are also. We have received many such applications, and Honorable CM sir had also reviewed, and we are also from our level are reviewing the progress on a monthly basis and or weekly basis, and now we are focusing on ensuring that across all the schemes, whether it is RUCA or any other component, we are issuing the final orders in a time-bound manner. So regularly I am also reviewing on a weekly basis this performance and all the applications being disposed in a time-bound manner. राज्यात पावसाचो नेट सुरू जाला. फाटल्या 24 वरांत जायत्या वाठारांनी पावसाची नोंद जाली. हवामान खात्यान जारी केल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण पेडण्या मालात सगळ्यात चड 58.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली जाल्यार सगळ्यात कमी म्हापशा 4.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. पळयात. राज्यात पावसाचो नेट सुरू जाला. हवामान खात्यान जारी केल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण फाटल्या 24 वरांत पेडण्या म्हालात सगळ्यात चड पावसाची नोंद जाल्या. तशेंच फुडले 4 दीस हवामान खात्यान राज्यात येल्लो अलर्ट जारी केला. फाटल्या 24 वरांत पडिल्लो पावस म्हापशा 4.2 मिलीमीटर, पेडण्या 58.2 मिलीमीटर, पणजे 7 मिलीमीटर, पोरने गोंय 9.8 मिलीमीटर, सांखळे 10.6 मिलीमीटर, फोण्या 6 मिलीमीटर, धारबांदोडा 24.4 मिलीमीटर, काणकोण 27.4 मिलीमीटर, दाबोळे 28.8 मिलीमीटर, मडगांव 16 मिलीमीटर, मुरगांव 55.4 मिलीमीटर, केप्यां 10 मिलीमीटर जाल्यार सांग्यार 17.8 मिलीमीटर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शिवोलेत सेंट एंथनी इगर्जे लागसार ट्रक आणि स्कूटरे मदीं सोमारा भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातात पर्यटक जोडपे गंभीर जखमी जाले. अपघाता उपरांत दोगांकूय लागसरच्या हॉस्पिटलांत दाखल केल्या. थंय तांचेर उपचार सुरू आसात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आसगांव हांगासरल्यान हो ट्रक येतालो खंय जाल्यार वाडी वाठारांतल्यान पर्यटक जोडपे दुचाकी वेल्यान रस्तो हुपताले. मयत सॅम्युएल ब्रागांचाक न्याय मेळचो म्हणून ताची फामील तशेंच थळावे म्हापशा एकठांय आयिल्ले. सॅम्युएलाच्या मरणाची निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी जावची अशी मागणी लोकांनी केल्या. पोस्टमॉर्टमाच्या अहवाला उपरांत जायते नवे प्रश्न उप्रासल्या. ताच्या उजव्या दोळ्याक जखम जाल्ल्याचें मुखार आयला. देखून नेमके ताचे वांगडा कितें घडलें हाचो खोलायेन तपास जावचो आनी हाका कारणीभूत आशिल्ल्यांचेर खर कारवाय जावची अशी मागणी तांणी केल्या. पळयात.
and we can't do anything. And these cops and all, they have like harassed us, okay? And we can't do it. He is not there anymore, and he's not going to come back. We want justice for my brother, and all these cops, whoever who's dealt with this case, we want them to be sued. Because even the forensic reports and all today, we had come, they are supposed to give it to us. We had to come here to the police station and take it, and then they made us wait. And they didn't give us, and they didn't want to give us the post-mortem report. We wanted to do the burial and all. They didn't want to give us only the post-mortem report. They were like, no, wait. Yesterday we had gone to do the post-mortem report, until today they didn't give us. Yesterday whole day, and then today like we went, and then they made us wait there, and then they were simply calling us just to talk and just to bluff us, fool us, or what, manipulate it or change it or do a second report or what, I don't know what they were trying to do, because we didn't know anything. We came to know in the post-mortem report that he got injured on the eye, and we didn't know anything about it. And my brother, he didn't even tell us anything what happened when they took him inside. He didn't speak a word, because the cops and all, they told us, you stay out, you cannot come in. So we stayed out and he went in. So we don't know anything about what happened inside. We don't know anything, and he also didn't say a word. And the FIR post came on Instagram. He saw that when the FIR was supposed to come the next day, and they called him a day before. And then I think they must have done something to him when he was inside. That's why he was afraid of going the next day. अख्ख्या गोंयभर लोकांक खबर आसा की कितें जालां तें. एका म्हणजे तो जो सॅम्युअल भुरगो आशिल्लो तो केन्नाच कोणाच्या वाटेक ना, खंयच्याच हातून ताचें नांव नासतालें. पूण तो जस्ट कारण जालो की तांच्या घरान इलेक्ट्रिकल काम चल्लें म्हणून 1-2 कुडके तो घेवन थंय गेल्लो. ताका कोणें ताजें काडलें आनी सोशल मिडियार फूल व्हायरल केलें. ताका एम्बेरसमेंट जाली. आनी सगळ्यांक चड आमकां दुख्ख जालें आनी राग ह्या गजालीचो आयलो की ताज्या फॅमिलीक परत मागीर पुलिसेनूय त्रास जाले. तांकां सारकी एम्बेरसमेंट केली. तो जेन्ना आमी केन्नाय न्याय मागूंक पुलिसेन वता तेन्ना FIR करच्या पयलीं ते सांगता की आमी पयलीं प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करतले आनी मागीर गरज आसल्यार FIR करतले म्हणून. तो पुलिसांनी प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी केली आनी तांकां कितें कळ्ळें की तो थंय ट्रक घेवन डंप करूंक गेल्लो म्हणून. अरे तुमी जर प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी केल्या तुमकां कळटलें आशिल्लें की ताजो कांय व्हडलो गुन्यांव ना. मागीर तुमी ताजेर FIR कशी रजिस्टर केली. आनी आतां ऑटोप्सीन कळ्ळा की ताका कितें इंजरी आशिल्ली. मागीर जर इंजरी ताका आसा जाल्यार जे पुलीस हांगा इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आसा आनी बाकीचे तांकां ताबडतोब सस्पेंड करूंक जाय. की ती कोणाच्या हितून ना. इनोसंट सारकें आपलें काम करून ते सारको भुरगो जाल्यार सारको इतलो की तो आसा थंयसर कांय दिसना. इतलो बरो भुरगो. असल्या भुरग्यांक जीव दिवप हे जावंक शकना. हे प्रत्येक फुडले पिळगे खातीर आयज जे पिळगेक घडला ते फुडले पिळगेक घडचे न्हू म्हणून हांव जस्टीस मागपाक येयल्ले आसा. कोणी कोणाचें कांय मागूंक ना, फक्त जस्टीस मागला. जस्टीस दिवचो म्हणून आमी ना पुलिसांक त्रास करिना ना पब्लिकाक त्रास करिना. तारी कडल्यान चलत हांगा मेरेन पावले कोणें सांगचें आमी कोणाक त्रास केला म्हणून. ट्राफिकूय आमीच जाले आनी सगळी जबाबदारी ह्या लोकांनी घेतली आनी इथपर्यंत पावल्या. हांगा यूथ आसात, हांगा आवय बापायची भुरगीं आसात, तशी आवय बापूय आसात. सगळ्यांनी साथ दिल्लो आसा हे हेका सांगपाक म्हटलें हे जस्टिसाचें पळोवपाचें आमी आनी कांय उलयना. हे जाले 2 दीस जुनसान जावपाचें. वी रिक्वायर एवरीवन सपोर्ट फॉर दीस पीपल. आयज तर हें आनी भावान म्हणलें आयज तर हें जालें फाल्यां आनी कोणाक कितें जातलें. पुलीस स्टेशन इज हॅपी प्लेस फॉर क्रिमिनल्स, नॉट फॉर पीपल हू आर गुड. लेट मी टेल यू, दे कॅन क्रिमिनलाइज यू फॉर एनीथिंग, फॉर एनी पर्पज दे कॅन क्रिमिनलाइज. इफ दे हॅव डन इट फॉर दीस चाइल्ड, दे कॅन डू इट फॉर एनीबडी एल्स. सारकें सामकें न्ही. तुमचें कितें आहा आमी उलोवचें सेन तांचें उलोवचें ना. वी नीड टू टेक दीस फॉरवर्ड. इफ यू डू नॉट टेक, might will be right. Remember, might will be right. Who's powerful will be always right. We want total and independent investigation right from top to bottom. Each and every person should be put in the investigation. Correct? हांवें उदय उलयतना एक हांगा क्लियर केल्लें कळ्ळें की इन्व्हेस्टिगेशन जावचें, थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. पूण ताज्या पयलीं अनबायस जर जावंक जाय
जाल्यार ते जे कोण आसा आयओ इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर कोण आसा आनी बाकीचे जे कोण इन्वॉल्ड आसा तांकां पयलीं सस्पेंड करा आनी मागीर वरगाव पिळगावच्या श्री चामुंडेश्वरी देवस्थानात आयतारा राती जलदीपोत्सव व्हडा दबाशान मनयलो. अधिक ज्येष्ठ म्हयन्या निमतान ह्या उत्सवाचें आयोजन केल्लें. ह्या उत्सवात 100 बायलां उमेदीन वांटेकार जाल्लीं. वरगाव पिळगाव या ठिकाणी असलेल्या जगदंबा चामुंडेश्वरी देवस्थानात या अधिक ज्येष्ठ मासानिमित्त आज जगदंबा चामुंडेश्वरीची पालखी परिक्रमा केली आणि त्याचबरोबर आज एक आगळो वेगळो असो देवीची ज्या ठिकाणी तळी आसा त्या ठिकाणी पुरुषोत्तम मास जल दीपोत्सव म्हणून आम्ही आज हो आरतीचो कार्यक्रम केलो आणि ह्या कार्यक्रमात सुवासिनींनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतलो आणि उत्साह दाखयलो. आपले महाजन असतले, ग्रामस्थ असतले, कुळावी, भक्तजन या सगळ्या मंडळींनी सामके उत्साहान या उत्सवान सहभाग घेतलो आणि हो जल दीपोत्सव जो साजरो केलो. या दीपोत्सवांसून आम्ही एक सगळ्यांक संदेशूय दिलो की आमचो निसर्ग सांबाळात, जितून आमची जलसंपदा आसा ती सांबाळा म्हणून आमी ट्रॅकलायनूच दिल्ली तशी आणि त्याका प्रतिसाद सगळ्या लोकांनी दिलो, भक्तजनांनी दिलो. त्याबद्दल सगळ्यांचे आभार मानता. या ठिकाणी आरती सोहळा जालो आणि उत्सव अत्यंत यशस्वी जालो आणि येता त्या आयतारा 14 जुनाक सुमार सकाळी 8 ते दनपारा 12 पर्यंत भाविकांच्या हस्ते सततदार जलाभिषेक आसा. म्हणजे हितून सगळ्या सुवासिनी असतले, पुरुष असतले, युवक युवतींनी सहभाग घेऊ शकता. त्यांच्यानी विहिरीचेर म्हणजे भटजींच्या घरासमोर असलेल्या विहिरीचे पाणी हाडप आणि गर्भकुडीपर्यंत दिवप आणि भटजी त्यानंतर देवीचेर अभिषेक करतलो. त्यांना ह्या उत्सवात सुद्धा सगळ्यांनी सहभाग घेवचो अशी सगळ्यांक नम्र विनंती. शेती व्यवसायात व्हड लुकसाण जालें. मात खचून वचनासतना परिस्थितीक तोंड दिवन तशेंच बेरोजगार तरणाट्यां मुखार एक आदर्श निर्माण करपी गिरिराज पाटीलाचो पळयात हो खासा रिपोर्ट. पारंपारीक शेती कडल्यान आधुनिक पर्यटन व्यवसायाकडे यशस्वी वाटचाल करीत खुबशा बेरोजगार तरणाट्यां मुखार एक आदर्श निर्माण करपी हो शुभगिरी गार्डन रिसोर्टाचो धनी गिरिराज पाटील. हाचे घराणे कितलीशींच वर्सां जाली शिगांव वाठारांत रावतात. लाखांनी चौकोन मिटराच्या आपल्या पूर्वजांच्या जमनीचेर ते ऊसाची लागवड करताले. मात 2012 वर्सा संजीवनी साखर कारखानो बंद जाल्या उपरांत व्हड लुकसाण सोडचें पडलें. तशेंच येणावळ कमी जाल्ल्यान आर्थीक अडचण लेगीत तोंड दिवचें पडलें. ह्या परिस्थितीचेर मात करून गिरिराज पाटीलान जमनीचो योग्य उपेग करून पर्यटन व्यवसाय सुरू केलो. आयज हे रिसॉर्ट लोकप्रिय पर्यटन स्थळ म्हणून फामाद आसा. ह्या रिसॉर्टाचे खाशेलेपण म्हळ्यार एका वेळ फकत एकाच फॅमिलीक फूल रिसॉर्ट बूक करपाक मेळटा. पूर्वजांची जमीन पडीक दवरच्या परस तिचो योग्य रितीन उपेग करून आर्थीक उत्पन्न कसो मेळटलो हाचो विचार करप गरजेचो आसा. योग्य नियोजन, कश्ट आनी नवे विचार केल्यार शेतकी आनी पर्यटन हाचे समन्वय करून बरी येणावळ मेळूंक शकता अशें ह्या रिसॉर्टाचे धनी गिरिराज पाटील हांणी सांगलें. आमचे पूर्वीपासून ऊस असले, ऊस, बाकी रबर, पाम हे सगळे. त्यानंतर ऊसाचे बिझनेस बंद, फॅक्टरी बंद झाल्यामुळे आम्ही मागीर हे बाकीचे लेबर खंय घालोवपाक काय करपाक म्हणून मातशें मशागत करून सकयले प्लॉट निवळ करून आमी ते टुरिजमाचे विचार केले आणि अशेंच आमचे भितरलेच आमचीच फॅमिली येऊन रावपाक चालू झाले. त्यानंतर हळूहळू मागीर टुरिजम हांव वाडयत आता रूम बी वाडयला, बाकीचे हे चालू झाले. मागीर गेस्ट येवपाक लागले. मागीर अशे पिकनीक बारीक बारीक बर्थडे असे कितें कार्यक्रम आसा ते छोटे छोटे मोठे चालू जाल्यात. आता बरे प्रमाण चल्ला आणि त्याच्या वतीने आमचे सगळे कामां व्यवस्थित सगळे रुटीन बसलं. शिवगिरी गार्डन फेमस जावपाक आमी एकूच ग्रुप घेतात, तेका लागून लोकां बी बरे व्यवस्थित तांकां एन्जॉय जातात आणि ते वयतना म्हणटात बरें अजून तुजे बरें जावपाक जाय, अजून तितके ना. आमचे शेतीतले कशे पयशे येतात तशे आमी थोडे थोडे घालून प्रयत्न करीत चल्ला. यश आसा आमच्या ॲग्रिकल्चरच्या लोकांक कितें 10 रुपयाला ते आपलेच फायदो म्हणून आज समजून असे काय लाखांनी येणार न्ही, तरी आमचे पोटा पुरते ह्याच्या पुरते चलतात. घर संसार आणि एक 4 लेबर आमचे असतात त्यांचे पोट भरतात. सर ते कितें एक प्रॉब्लेम म्हणल्यार ॲग्रिकल्चर म्हणल्यार एक तर फायनान्सा कडल्यान एक मनीस अडकतात, दुसरे म्हणल्यार कामगार तेका लागून फाटी पडटा आणि जनावर रानची जनावर आसात तेका लागूनय प्रॉब्लेम जाता आणि हे आमचे वातावरण पावसाचे उन्हाळा हेजे मार बसता. आणि आता नवीन पिढी कितें म्हणतात ह्या ॲग्रिकल्चरान घालून काय फायदो जायना म्हणून ते फाटी सरपाला. मग फाटी सरू नका, सगळेजण ह्याच्या भितर या, परत नवीन मोठ्या प्रमाणात चालू करूया.
नमस्कार. आमी हांगा शिगांव शुभगिरी गार्डन रिजॉर्ट आसा थंय आसा, जे जाग्यार गिरीराज पाटील हो ह्या शुभगिरी गार्डना वयल्यान बरोच फेमस जाल्लो आसा. कारण म्हणल्यार हेंची हांगा लाखो चौरस मिटर जमीन आसा. पयलीं हांगा वडिलो पडजीत हांगा ऊस लागवड करताले आनी तांकां आर्थीक रुपी बरें करून बरे पयशेय बी मेळटाले ऊस रोवपाक. तेंचे कडेन कामगार वर्ग भरपूर आसतालो आनी तेन्ना अकस्मात जेन्ना 2012 जेन्ना संजनी साखर कारखाना बंद जालो तेन्ना तेंचेर एक संकट कोसळ्ळें आनी आर्थीक रुपीन बाबतीन तेंचे एवढे कामगार आसले त्या कारणान कामगारांक कशे पयशे दितले ही चणचण लागली. म्हणून तेंच्यांनी विचार केलो की आतां ते ऊस तरी ना पूण कितें तरी वेवसाय जाय, नाजाल्यार रोजी रोटी आमगे घर चलचें ना. म्हणून हे सगळे विचार केले, फॅमिली वांगडा उलयले आनी हे हांगा पर्यटन वेवसाया कडेन वळ्ळे. पर्यटन वेवसाय तेणी पयलीं आपले पुरती म्हणून गेलो की आमची घरांतली कोणी फॅमिली इतल्यान बसतली म्हणून. हळू हळू तेचो प्रचार जालो, प्रसार जालो आनी आतां मोठ्या प्रमाणात हांगा शेनवार आयतार आनी सुट्टीच्या दिसांक ट्युरिस्ट येता. गोमंतक टीव्ही खातीर शिगांवच्यान एकनाथ खेडेकर. टी टाइम खबरो हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपार